म्हज्या इश्टानो, आयज भाग्यवंत इनासाच्या नव्यानाचो 8वो दीस आनी आयचे नवेन आमकां दुसऱ्या खातीर मनशांक जावंक आपयता. हें म्हणल्यार कितें? हें घेतलेलें आसा जेजूच्या जिविताचेर आदारून. जेजू आमचे पासत हे संवसारांत आयलो, आमचे पासत तो वावरूंक लागलो आनी दुसऱ्या पासत ताणें आपल्यान जिवीत दिलें. आमचो येदो व्हडलो देव आमकां पळयता आनी आमचे पासत तो वावुरता. हेंच पळोवन आयज आमकांय भाग्यवंत इनास आपयता की आमी दुसऱ्या भाशेन जेजू भाशेन दुसऱ्या खातीर वावुरतलीं मनशां जावंक आमकां आपयता. आमकां सगल्यांक देवाचो मोग करूंक आपयल्लीं आसात आनी पयलेंच नवें आमकां सांगतालें आमकां ह्या संवसारांत तसल्यान देवाचो मोग करूंक आनी हो मोग आमी कशें दाखोवड करतले. हो मोग आमी दाखोवड करतले जाल्यार आमी आमच्या उतरांनीच न्हय पूण आमच्या कुरण्यांनी बी आमी एकामेकाचो मोग करून जोवाचो 13वो वर्सूर आमकां उगडास करता की जेजून आमकां ती आज्ञा दिल्ली आसा, एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला तसो. म्हणजे कितें? आमी आमच्या पेल्याचो मोग करून तातूंतल्यानूच आमी देवाचो मोग करूंक आमकां आपयल्लीं आसात. आनी आमी आमच्या पेल्याक सेपरेट दवरचो न्हय, आमी आमच्या भावा भयण्याक सेपरेट दवरूंक न्हय, नाजाल्यार आमी देवा लागीं येनात. पूण आमी तांचो मोग करून आनी जीं आमचीं भाव भयणां काला आसात, जीं आमचीं भाव भयणां समाजांत काल्या पोजिशनाचेर आसात, तांकां आमच्या आदारान वयर उबारूंक आमकां आयचें हें नवें आपयता. आनी हाचो बरो उदाहरण म्हणल्यार आमचोच पाप साहेब फ्रांसीस. तो आमकां आपल्या उतरांनीच न्हय पूण कुरण्यांनी आमकां करूंक आपयता आनी ताणें हे एकवटान आनी एकचारान चलोवंक ही परिशदीक वरोस ताणें वाट चलोवंक आमकां आमंत्रण दिल्लें आसा. मोगाच्या भावान भयणो, आयज ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमकांच हे प्रश्न विचारुया. आमी दुसऱ्या खातीर वावुरल्यांत वो आमी आमच्याच पासत वावरतात काय? हांव म्हज्या पेल्याचो मोग करतां काय? आनी हेच प्रश्नाचेर आमी नियाळ करून आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. आयज आमी भाग्यवंत मार्ताची परब समोरुंता आनी लोकाच्या शुभ वर्तमानांत पळयत जाल्यार आमकां भाग्यवंत मार्ताची दुसरें चित्र दिसून येता. म्हणजे आमकां दिसता की ती फकत वावरांतच बुडलोली एक वस्तुरी आमकां दिसून येता. पूण आमकां दाखयता की भाग्यवंत मार्ता ती जेजूक येवकार दिवंक आपलें आख्खेंच ती घालता आनी आख्खेच वावरांत ती मिसळूं जाता हें आमकां दाखयता. आनी आमकां ती सगल्यांक एक वावर करतली मनशाची एक नमुना कसो आमकां ती जावन आसा. पूण आयज जोवाच्या शुभ वर्तमानांत जें आतांच आमी आयकलां तातूंत आमकां भाग्यवंत मार्ताचो भावार्थाचोय गूट आमकां दिसून येता. भाग्यवंत मार्ता जोवाचे 11व्या अवसरांत आयज आमी आयकलेलें आसा 22व्या वरींत म्हणटा आनी अजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणो. म्हणजे कितें? ती जाणा जेजू लागीं आपल्या भावाक परतून जिवंत करूंक जाता म्हणून आनी ताकाच लागून ती भावार्थ दवरता. आयज ही आमकां भाग्यवंत मार्ताय आमकां एक भावार्थाचो नमुनो. आमी जाता ते भाशेन आमचे जिविताचेर नदर मारुया आनी जेन्ना आमी त्या परिस्थितीन पडटा जंय आमचो भावार्थ हालता तेन्ना आमी भाग्यवंत मार्ताचेच विनवणेन आमचो भावार्थ गोट करूंक देवा लागीं आमी मागुया.